Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. हे डिसिजन सेंट्रल गव्हर्नमेंट घेता आणि त्यामुळे आम्ही सदांच म्हणटा की बेगिना बेगीन आमचे लोक जे भायर आसात ते येवंक जाय. गोवा ग्रीन झोनात पडिल्लो आहा त्यामुळे गोवाक पयली प्रायोरिटी दिवची, ह्या लोकांक येवपाक बरें पडटलें. पूण सरकार केंद्र सरकार आपापल्या परीन प्रयत्न करीत आसा. जवळ 3 बोटी काही राष्ट्रांनी धाडल्यात त्यांचे आमचे जे कोण थंय शिरकल्या तांकां हाडपाक. हांवें काल एक्स्टर्नल अफेअर्स मिनिस्ट्रीक पयर बरयला की परत जे श्रीलंके जवळ एक 150 आमचे नागरीक आसात तांकांय तशीच बोट धाडून बोटीन ते इंडियेक लागीं आसा आणि ते बेगीन पावूंक शकता. अशें तरेन आमचे प्रयत्न सुरू आसात. डिसिजन जे आहा म्हाका दिसता 17 तारखेक ह्या संदर्भात एअरपोर्ट खंयचोय एअरपोर्ट ओपन करतले हें करतले हे डिसिजन सेंट्रल गव्हर्नमेंट. कार्निका एंग्रिया अपडेट एक न्यूज आसा जे हांवें इन्फॉर्मेशन काडिल्लें की ह्यो बोटी ज्यो आसात त्यो मुंबय हें करचे पेक्षा डायरेक्ट गोंया हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा. सो आतां तांकां बॉम्बे देंवोवचें ना तर हांगा गोंया MPT पोर्टार हाडपाचो प्रयत्न अशें म्हाका भितरल्यान खबर कळिल्ली आसा. ऑफिशियली हांव इकडे वॉर्डर ना,